2007 सालान सगळ्या मिनेरांनी केल्ले रिन्युअला खातीर अर्ज तेन्नाचे सरकार अर्जाचेर बसून राविल्ल्यान जाले कोफुसांव नवी रिन्युअला कायद्या प्रमाण सरकाराचे प्रतिज्ञापत्र। FC गोवा ग्रासरूट कार्यावळीक भुरग्यांनी घेतले ISL स्टारांकडल्यान मार्गदर्शन। गोयभर FC गोवा घेतले ग्रासरूट प्रोग्राम। साडेतीन वर्सां उपरांत सरकारान प्रादेशीक आराखडो केलो उक्तो। सगळ्या तालुक्यांनी भौशीक सुनावण्यो आराखड्याचेर सुचोवण्यो बदल हरकतींक म्हयन्याभराचो प्राज। मराठी राजभाषा समितीचे 10 डिसेंबरा सावन आंदोलन। 8 जानेराक पणजे जातलो महामेळावो। कोंकणी बरोबर मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवपाची मागणी। सनातन संस्थेक आकांतवादी संघटना घोषित करपाक पुरावे ना। UPA सरकारान सांगिल्ले बॉम्बे हायकोर्टान। गृहमंत्री राजनाथ सिंगान लोकसभेन केले स्पष्ट। दोन 2007 सालान सगळ्या मिनेरांनी रिन्युअला खातीर अर्ज केल्ले तेन्नाचे सरकारान ताचेर निर्णय घेतलो नाशिल्ल्यान सगळे कोफुसांव जाले। आता केल्यात ती रिन्युअला कायद्या प्रमाण केल्यात अशें प्रतिज्ञापत्र गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान घाला। प्रत्येक लीज रिन्युअलाची फायल सुप्रीम कोर्टा मुखार दवरतले। लिजांचे रिन्युअला विशीं याचिकेचेर कोर्टान सरकाराकडच्यान एफिडेविट मागिल्ले। लीज रिन्युअलाचे प्रक्रियेक गोवा फाउंडेशन आनी बाकीच्या दोगांनी आव्हान दिला। 88 मायनिंग लिजांचे रिन्युअल केशीन गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान एफिडेविट घाला। लिजांचे रिन्युअल प्रक्रियेचेर जाप दिवची म्हूण न्यायाधीश जे कमलेश्वर आनी न्यायाधीश खेहरान गोंय सरकार आनी मायनिंग कंपन्यांक सांगिल्ले। लिजांचे रिन्युअल MMDR कायदो आनी कलम 8 पोट कलम 3A खाला केला म्हूण गोंय सरकार म्हणटा। गोंय सरकाराचे आर्ग्युमेंट सगळ्या मिनेरांनी रिन्युअला खातीर वेळार अर्ज केल्ले तेन्नाच्या सरकारान निष्क्रियता दाखयल्ल्यान प्रकरण चडार पडले। आताची रिन्युअला कायद्या प्रमाण जाल्या। राज्य सरकार MMDR कायद्या खाला रिन्युअला करूंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान खंयच म्हणिल्लें ना। ज्या प्रस्नांचेर सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिला तेच प्रस्न परत वयर काडून याचिकादार कोर्टाची दिकाबूल करता। एकाच दिसा सगळी लिजा रिन्यू केली हो चुकीचो आर्ग्युमेंट। लिजा रिन्यू करपाक सुरवात जाली 5 नोव्हेंबर 2014। रिन्युअला करपाची प्रक्रिया 12 जानेवारी 2015 सोंपली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोवा फाउंडेशन ही याचिका घालपा फाटीं भलतेच हेतूचो दुबाव येता म्हूण गोंय सरकारान एफिडेविटान म्हळां। 415 अर्जांतले फक्त 88 मायनिंग लिजांचे रिन्युअल केला। गोंयान मायनिंग सुरू जावपाची गरज आसा। मायनिंगाक लागून हजारांनी लोकांक रोजगार मेळटलो। मायनिंग सुरू जावप गोंयच्या अर्थवेवस्थेक बार्जवाल्यांक ट्रकवाले ट्रक ड्रायव्हरांक गांवच्या लोकांक आनी दुकानदारांकूय गरजेचें। एफिडेविटान गोंय सरकारान मायनिंग धोरणाचो उल्लेख केला। लीज रिन्युअलाची प्रत्येक फायल सुप्रीम कोर्टा मुखार दवरतले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कांय याचिकादार हाचेर 8 डिसेंबर मेरेन जोड प्रतिज्ञापत्र घालतले। केशीचेर फुडली सुनावणी 9 डिसेंबराक घेवपाचें थारला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ल्हान भुरग्यांक फुटबॉल खेळपाक चालना मेळची म्हूण सध्या FC गोवा ग्रासरूट प्रोग्राम घेता। बुधवारा FC गोवाचो दुसरो ग्रासरूट प्रोग्राम तळगांवां जालो। FC गोवाचे ISL स्टार मंदार राव देसाय, लक्ष्मीकांत कट्टीमणी आनी बाकीच्या प्लेयरांनी भुरग्यांक फुटबॉलाचेर मार्गदर्शन केलें। तळगांवां ग्राउंडार ISL फुटबॉलरांकडल्यान भुरग्यांकडेन संवाद साधलो। गोंयभर अशे ग्रासरूट प्रोग्राम करपाचो FC गोवाचो विचार चल्ला। तालिगांवच्या दोतोर रेमेजिओ पिंटो ग्राउंडार सकाळी FC गोवाचे ट्रेनी भुरगे फुटबॉल खेळत ग्रासरूट प्रोग्रामाक सुरवात जाली। उपरांत FC गोवाचे प्लेयर मंदारराव देसाय, लक्ष्मीकांत कट्टीमणी, एलिंटन आंद्रात, CS सबीत आनी राजू गायकवाड ग्राउंडार आयले आनी भुरग्यांच्या प्रस्नाच्यो जापो दिल्यो। I'm just doing my best and the rest up to the God. It's a real pleasure to be here and represent FC Goa. The experience so far has been very good, and now that we're in the semi-finals, we look forward to taking the team all the way to the final. FC गोवाचे ग्रासरूट कार्यावळीचे मुखेली केट्स नायडून हे कार्यावळीचे महत्व सांगले। I want you guys to enjoy this day and let's enjoy football. It's about freedom,
creativity and enjoyment. अश्यो कार्यावळी गोंयभर करपाचो एफसी गोवाचो हेत आसा. हातूंतल्यान फुडाराचे मंदार रोमियो तयार जातले हातूंत दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. वादग्रस्त प्रादेशीक आराखडो 2021 परत उक्तो जाला. आराखड्याचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकतींक सरकारान पब्लीक नोटीस काडली. बीजेपी सरकाराक 3.5 वर्सां लागली. प्रत्येक तालुक्यान भौशीक सुनावणी जातली म्हूण शार आनी नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयलो. पयल्या टप्प्यान पेडणे आनी सत्तरी तालुक्याचो आरपी अधिसूचित जातलो. चड काचकिसावा आशिल्लो साश्टी आनी बार्देशचो आरपी निमण्या टप्प्यान अधिसूचित जातलो. What you call program is set out in the notification, if I'm not mistaken. The whole program will go as per that. Wherever consultation is, we will do the consultation. If a small road has to be cut, I have to consult the panchayat. If it is so obvious that it has to be cut, it has to be cut. A wrong thing is done, have to be corrected, it has to be corrected. You see, there are a lot of Gram Sabha resolutions and all, we have to look into it. Overnight I cannot tell you. There will be n number of suggestions and corrections to be done. So we will try to do maximum as possible. Whatever is possible, we will do it. Sir, both तुम्ही सगळे MLA जितले आहात त्यांना विश्वासान घेतलं. जो कुछ आहे ना चालू आहे पहिले first step is to receive. Once received, that will be sorted into various categories. Then we'll consult to the various panchayats, the various constituencies. That process will go on. It's a completely democratic process. They could be extended more to 24 days. That is not necessary. We have already received 3,500 objections, which are already there. Those will be considered also. तिसवाडी, पेडणे, दिवचल, फोंड्या, मुरगांव, केपें आनी काणकोणच्या शार नगर नियोजन खात्याच्या कचेरेंत आनी म्हापशें आनी मुरगांव खातीर जिल्लो कचेरेंत लोक सुचोवण्यो वा हरकती वा बदल सुचोवंक शकतात म्हूण भौशीक नोटिसींत म्हळां. नोटिसी प्रमाण आयज सावन 30 दिसां भितर लोकांकडच्यान ह्यो सुचोवण्यो येवंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक विराम.